म्हापशा मतदारसंघात येता त्या 5 वर्सां भितर भाजपा जायती उदरगत करतले। म्हापशेचे बस स्टँड ते नंतादीप इमारती मेरेन जमनी पोंच्यान लायटी घालतले। थळावो आमदार जोसुआ डिसोजान सांगले 8 कोटींचो हो प्रकल्प टप्प्याटप्प्यान पुराय करतले। स्ट्रीट लायटीचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। सद्याक 5च खांबे घातल्यात आनी 15 खांबे घालपाचे आसात। म्हापशेकारांक बेगीनूच जमनी पोंच्यान लायट मेळटली अशें जोसुआचें म्हणणें। Underground cabling right up from here till आमचे Nandadeep in the market. This entire project was around 8 crores. आमी in phases ते पयलीं ट्रान्सफॉर्मर आसले ते पोनाक घालून अंडरग्राउंड केबली ओडून आमकां हांगा बरें निटल दिसता। वयर कॅमेरा लायल्यात। सिमिलरली हे फक्त 5 पोल आसा आयज, फुडले आनीक 15 पोल येवपाचे आसा। आमी फुडें जशें वयता तशें आमकां दिसतले अंडरग्राउंड पूर्ण म्हापशा आमी कवर करतले थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेर देर इज अ टेंडर ऑफ 116 crores that has been awarded and the काम चालू जाला। with the help of this current government आमी म्हापशा बरें सुंदर करपाचें आसा in this entire tenure of 5 years with the support of the entire government machinery as well as the entire team of councillors। आमकां guarantee आसा की we expect a very fruitful tenure in the constituency of Mapusa in the next 5 years.